आज ते पेडणे बीजेपी ब्लॉक आहा न्हू तेणी डिमांड केला की तुका पार्टीसान काडचें म्हणून. हय हेजेर तुमचें कितें? अरे हे कोण डिमांड करपाक? कितें आहा ते हाय लेवल चिंतताले न्ही. हय हाय लेवल आनी कमिटी आहा न्ही रे. आनी सिनियर लिडर आहात मरे. हो हे कोण? ते म्हणटा की तुमी एमएलएचे अगेन्स्ट तुमी उलयता, पार्टीचे विरुद्ध उलयता. एमएलएचे अगेन्स्ट म्हणजे एमएलएचे खंय चुकता ते सांगप न्ही. हय म्हाका सांग हांवें कितें म्हटलां, एमएलएन विधानसभेन एक आवाज करूना पेडणेकारा खातीर. जे पेडण्याचे जे प्रोजेक्ट आहा हे फुडें व्हरपाक एमएलएन एसेंब्लीन आवाज करपाक न्ही. लोक म्हाका विचारतात हांव काय एमएलए ना थंय. आवाज करपाक जाय एमएलएन. आमचे कितें प्रश्न आसलेले वॉटर प्लांट जो सेकंड फेज येवपाचो आहा तो कित्याक कंप्लीट जायना, खंय कितें उरलां, एसेंब्लीन उत्तर मेळूंक शकता का? दुसरे रवींद्र भवन ताका आमी जागो दिलो, रवींद्र भवन कित्याक उबें जायना हे एसेंब्लीन उत्तर मेळूंक शकता का? जीसीआय आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दिली स्टेडियम करपाक, तो स्टेडियम कित्याक उबो जायना? आनी तो धारगळ भितर येवपाकूच जावो तेजे आवाज कोण उठयतलो? आनी कित्याक जायना? म्युनिसिपालिटी आमी आज नवी बिल्डींग थंय बांदली, ती पास करून हांवें धाडलेली. कळ्ळें तुका? आनी थंय दुसरो कम्युनिटी हॉल आनी एक जावपाचो आहा, जे मार्केट जावपाचें आहा भितर, तेजी फायल पास जाल्ली आहा. ती फुडें कोण हाडटलो? आनी कित्याक असले हे प्रश्न एसेंब्लीन तो कित्याक विचारना? हो म्हाजो हे तुगेलो प्रश्न. आनी म्हाजेर ते तुमी हेचे मंडळ प्रेस घेतल्या ती हांवें पळयल्यात. मंडळ प्रेस कोणें घेतल्या? एक ते उशा नागवेकर जाका हांवें कावन्सिलर केल्लें, हांवें चेअरमॅन केलो आनी सकयल्यान वयर हांवें हाडलें ताका. ते म्हाजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक ताका खूश करपाक आमदाराक. दुसरो तो महाले प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तो महाले ओएसडी तेजो. महाले ओएसडी तेजो आनी तेजे पोट आहा तो घेतलो आनी तो बरें म्हणटलो ताका. पण आमकां जाय त्या मतदारसंघाचो विकास. तो मतदारसंघ फुडें गेल्लो, त्या मतदारसंघान हांवें सगळें पावयलें. ते म्हणटा म्हाका ते उशा ते म्हणटा की बाबून 20 वर्सां लायली हे सगळे प्रोजेक्ट. अरे स्टार्टाक जेन्ना हांव आयलो तेन्ना कितें आसलेलें मतदारसंघान? उदक, लायट, रस्ते हे पावोवपाचे आसलेले घराघरांनी. ते पावोवपाक पयलीं जाय न्ही. ते पावयनासतना इंडस्ट्री येतली, प्रोजेक्ट येतले. आनी हेजो आमदार आज कितें म्हणटा, प्रोजेक्ट नाका म्हणटा थंय. आज 1 करोड जमीन 1 करोड जमीन एअरपोर्टा खातीर थंय घेतली, ते एक्वायर केली. आज कितलीशी जमीन थंय उरतली, ते कितले ते प्रोजेक्ट घेतले. थंय आमकां फसोवंक शकता ते लोक. अरे हे आमदारान तेज्या खातीर कितें आवाज उठयता एसेंब्लीन हें विचारप न्ही हांवें. आनी हें विचारप म्हटल्यार तो म्हाजेर हे मंडळ आहा ते म्हाका विचारता ताका खूश करपाक. म्हाका कितें आहा ते हायकमांड विचारतले, तांकां उत्तर दितलो. हायकमांडान विचारल्यार तुमी उत्तर दितले हायकमांडाक? हय दितलो. अरे हायकमांडानच म्हाका सांगूंक ना रे तेन्ना ह्या आमदार जावपाक कारणभूत कितें कोण तर? हेका आमदार कोणें केलो तर? हेका आमदार करपाक चीफ मिनिस्टरान म्हाका मडगांव सांगलें व्हिडिओ कर म्हणून ताका मत दिवपाक. आनी हांवें करून धाडलो म्हणून तो आज आमदार दिसता. आनी हें विचारपाक म्हाका रायट ना, कारण म्हाजो मतदारसंघ थंय कर्मभुमी ती आमची. हांवें थंय म्हाजें आयुश्य घातलेलें आहा. आनी लोकांनी म्हाका साथ दिल्ली आहा. 20 वर्सां हांवें काम केलां थंय. आनी त्या मतदारसंघाचे कितें कोण कितें करता तेजे खातीर आवाज उठोवपा ना. पण बाबू पेडणे आसतलो म्हणटा तूं 27 आनी हांव रावतलो ते फाटी पेडण्यां. हय पार्टीन आसूं की इंडिपेंडंट आसूं पूण बाबू आसतलो. ना हांव तें तुका सांगता ते बीजेपीचे. ते बीजेपी ठरोवन कितें आहा तें. बीजेपीक अजून हांवें सोडूना. बीजेपी बरोबर हांव आसा आनी बीजेपी कडेन हांवें बेमानी करूना. आतां म्हाका करपाक जाय ते आमदार जावन त्या लोकांचे कामां आंदोलनां करून आनी कितें करून ती गव्हर्नमेंट कितें आसूं दी मागीर.